जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यात तांणेल्यान भुकेल्यात तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां उपदेशक 11 ओवेस वोर 9वी वोड आनी 12 ओवेस वोर 14 वोड। तर हो विशय हो संदेश हांव घेवन आयलां हे आमच्या तरणाट्यांक सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक हे वेळार हांव उलो मारतां। हे देवाचें उतर थोडोसो वेळ आमी आयकुया, हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया, हे देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आमी घेवया। प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे देवाचें उतर आमी हे वेळार वाचुया। उपदेशक 11 ओवेस वोर 9वी वोड। तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार कुशाल बरी जिये आनी तुजे तरणे पिरायेर तुजी काळीज कुशालकायेन उल्हासूं। तुज्या काळजाच्या ओतरेका पोरमोणे जिये आनी तुज्या दोळ्यांची आशा शार्ती पावय। पूण ह्या सगळ्या कोरन्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर। प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे वेळार हो विशय हांव घेवन आयलां तरणाट्यां पासत। आनीक आयच्या दिसाक देव हो तरणाट्यांक उलो मारता। जे तरणाटीं आमची जायतीं वायट रस्त्यार जिवीत जियेतात तांकां देव उलो मारता। आनीक देव म्हणटा तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार कुशाल बरी जिये, कुशालकायेन तूं जिये। आनीक तुजे तरणे पिरायेर तुजे काळीज कुशालकायेन उल्हासूं। आनीक जेन्ना तुजे तरणे पिरायेर तुजें काळीज उल्हासूं म्हणटा, कुशाल बरी जावं। तुज्या काळजाच्या ओतरेका पोरमोणे जिये, जें तुजें काळीज तुका सांगता, जें तुज्या काळजान तुका दिसता त्या पोरमोणे तूं जिये। आनीक तुज्या दोळ्यांची आशा शार्ती पावय। आनीक जी तुजी आशा आसा दोळ्यांची ती शांती पावय। आनीक ही शांती एक बरी वाटेची, बऱ्या जिविताची वाट चल म्हूण देव म्हणटा। पूण ह्या सगळ्या कोरन्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर। देव म्हणटा हे सगळ्या कोरन्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर। देव नितीक उबो करतलो जेन्ना निमणो वेळ येतलो आमचो, तेन्ना देव म्हणटा लक्षांत दवर, हांव नितीक उबो करतलो। तर प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणांनो, तरणाट्यांनो, हे वेळार हांव तुमकां उलो मारतां। हे तरणाटे पिरायेर तुमी बरो रस्तो धरात, हे वायट जिवीत जियेतात तातूंतल्यान तुमी भायर सरात आनी देवाच्या उजवाडान भितर सरात आनी जिवीत तुमी बदलात आनी नवे जिविताची सुरवात करात। कित्याक देव हांगासर उलयल्लो आसा उपदेशक हे पुस्तकांतल्यान 11 ओवेस वोर 9वी वोडींतल्यान। देव म्हणटा ह्या सगळ्या कोरन्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर म्हणटा। तर आमी हें लक्षांत दवरया की देव आमकां नितीक उबो करतलो। आनी जेन्ना देव आमचे लागीं जबाब मागतलो तेन्ना आमचे लागीं जबाब तो आसूंक जाय आनी तो जबाब बरो जबाब आसूंक जाय। तर आमच्या भाव भयणाक हांव उलो मारतां, हें तुमी तुमच्या जिवितान वायट जिवीत जियेल्यात तातूंतल्यान तुमी भायर सरात। कित्याक जेन्ना आमचो निमणो वेळ येतलो तेन्ना आमी नितीक उबी रावतली तेन्ना आमकां एक बरो जबाब आमी देवाक आमच्या सर्वेस्पराक दिवंक जाय। आनीक हे उपदेशकांतल्यान 12 ओवेस वोर 14 वोड आमकां म्हणटा, कित्याक सगळें जें आमच्या जिवितान लिपलोलें आसा तितलें जावं मागीर तें बरें वो वायट कर्तुबा ताची देव नीत करतलो। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे वेळार देव म्हणटा कित्याक सगळीं जीं आमचीं पातकां लिपलेलीं आसात, आमच्या जिवितांत पातकां लिपलेलीं आसात, आमच्या जिवितांत चड वायट लिपलेलें आसा। तर आमी हे वायटांतल्यान आमी भायर सरुया आनी बऱ्या जिविताची आमी सुरवात करुया। आनी आमी जेन्ना नितीक उबी रावतलीं तेन्ना आमी देवाक बरो जबाब दिवंक आमी तयार रावुया। जावं देव म्हणटा
तितलें जावं मागीर तें बरें वो वायट कर्तुबा प्रकृतीच्या भाव भयणांदो हांगासर आमकां कळीत करता बरें वो वायट कर्तुबां आनी ती आमची कर्तुबां बरीं जावंक जाय आनी आमी हे वायट कर्तुबाक आमी फाट करून बरे कर्तुबाची आमी वाट धरूंक जाय बरे जिविताची सुरवात आमी करूंक जाय आनी देव म्हणटा ताची हांव न्हीद करतलो देव न्हीद करतलो हो जावन आसलो म्हजो विशय तरणाट्यां पासत हांवें हाडला तर जायतीं जाण आवय बापूयो आसतल्यो हे वेळार हो म्हजो विशय हो संदेश तुमी आयकतात तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक हो विशय हो संदेश दियात आनीक पवित्र पुस्तक तुमी घेवन तुमच्या भुरग्याच्या सांगाताक तुमी हे पवित्र पुस्तक वाचात उपदेशक 11:20 9वी वड आनीक उपदेशक 12:14 वड तुमी वाचात आनी भुरग्याक बरो रस्तो तुमी दाखयात कित्याक जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें सत जावन आसा आनीक जें कितें हे वेळार म्हाका देवान दिलां तें हांव तुमकां हे वेळार परगट करतां म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांदो हो स्पेशली हो तरणाट्यांक हो विशय आसलो म्हजो संदेश आसलो जो आयचे दिसा म्हाका देवान दिला तुमकां हो दिवंक संदेश आनीक तर हे वेळार हांव सोजमोतां आनीक हे वेळार हांव तुमकां उलो मारतां जाता तितलें हें देवाचें उतर तुमी परगट करात जे कोणाक देवाचें उतर मेवना तांकां हो तुमी संदेश दियात कित्याक जेन्ना तुमी हो संदेश तुमी परगट करतली कोणाकूय दुसऱ्याक तुमी दितली हो संदेश तेन्ना ताच्या जिविताची बदलणी जातली आनीक एका दिसाक देव तुमकां इनाम दितलो प्रितीच्या भाव भयणांदो जी कोण हे म्हजो व्हिडिओ पळयतात आनी हे वेळार आयकतात तांकां सगळ्यांक परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनीक इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ सोंपयता